गीत घेऊया पेज 128 I-18. मोगा बापा मोच्या तुझे अनुपकारी कितलो म्हूण हांव जालो कितलो म्हूण हांव जालो काकलोच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगोस म्हजी पातकां बोगोस म्हजी पातकां काकलोच सारा देवा कोणती बरी जाल्या बोगोस म्हजी पातकां बोगोस म्हजी पातकां. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. तुमी व्हडा भक्तींत हांगसर देवाक आर्गां दिवंक येतात कित्याक भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान तुमचे पासत मागलेलें तें तुमकां दिलां आनी आनिकूय आमकां जाय ताका लागून आमी बोगोर बोगोर येता आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाची येवजण्यो प्रमाणे घडोवन येवच्याक. प्रवेश गीत अशें म्हणटा तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दिताय देवा म्हाका कान दी म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक दोळ्यांच्या बावले वरी तूं म्हाका राख तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. आयज आमी आमचे भयणी नोरा क्रूज हिचो बर्थडे आसा. ती आतां पिरायेची जाल्ली आसा म्हणटच दुयेंसां खूब आसात तो ती देवा कडेन मागता तिका बरी सावत भलायकी दिवच्याक ह्या बर्थडेया दिसा. आमी लुइजा पासत मागता ती हांगसर सदांच येताली पूण ती आतां एकदम बरी नासलेली. देवान तिका बरी केलेली आसा आनिकूय तिका बरी सावत भलायकी मेळच्याक ती हे मिसूय भेटयता. आमी ओतम्या पासत मागता जॉसलिन हेंड्रिक्स आनी आंजेलिना लोरेन्सो आनी पिएदाद फ्रॉयस हिचे तिसरें वरस मेल्या उपरांत. तर ही सगळीं इंतेसांव मनांत दवरया आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसानांत आमी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो आमी कुमसाराक खूब पाटी गेल्या आनी कुमसार जालें म्हणटच आमकां बरें दिसता खरें पूण आमी कितें म्हणटा पोत्तून पोत्तून तींच पातकां आमी कोत्ता तींच पातकां आमी वचोन सांगता मागीर आमकांच म्हणल्यार तो कांटाळो येता आमच्याच पातकांचो. कित्याक लागून अशें घडटा कित्याक आमी बोगसणें खरेपणी घेवंक ना. कित्याक लागून कित्याक आमी निश्चय करूंक ना ह्या पातकांतली भायर सरच्याक. तो निर्णय आमी घेवंक जाय. आतां तर आमकां पोटान कितें तरी जालें आनी आमकां भायरान जाली जाल्यार कितें आमी केक बा खावंक लागतले ना आमी उपवास करतले बरो जायसर. तेच भाशेन जें पातक आमी बोगोर बोगोर करता ताचेर आमी ध्यान मन लावंक जाय. कित्याक लागून हांव करता हें कित्याक लागून ही सोयर कित्याक पडलेलें आसा कित्याक हांवें तोकस घेवंक ना म्हणून ताका थोडो तोकसूय लागता आनी थिंसूच देव आमकां कृपा दिता तातूंतली भायर सरच्याक आनी अदीक देवा बापा सारकी परिपूर्ण जावच्याक. अशें करूंक ना तर आमी ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी निर्णय घेवंक ना पातकांतली भायर सरच्याक. खालती खाणीन आतां आमी आमचे हात जोडया दोळे बंद करया आनी कृपा मागोवंक आमचे पातक आमी कबूल करया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, कृष्णा काकळूत कोर, कृष्णा काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. मागुया. कोणवाळे बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून जोडूंक थांबोन आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोळ्याळ मोगान आमकां सदांकाळ सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आझारियास उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडूं नाका. तुवें मोलबाच्या नोखेत्रां सारकी आनी वेल्या रेंवेच्या कोणया सारकी हिशोब नासलोली संसद बासायली. त्या तुज्या इश्टा आब्रामा खातीर, तुज्या चाकराक इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकाक लागून सोगले पृथ्वे वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्तात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकरेच्या आनी पाडकुल्यांच्या वो दाट्या मोट्या मेंढराचें होम जाल्ले पोरी आमची कोतीबोरीत काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवता ती कदींच फटोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी कुशी पाळूंक लागता. तुजें बें दोत्ता आनी तुजें मुखामोल आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडूंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी बो काकलूतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांचे कोन्या पोरमोणें आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगलीं बराबर म्हणया. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मारूक म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर.
म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुज्या भलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालाचो मोग मनान दवर. तुजें भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. तुज्या भलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून वता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या भलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बलो आनी काकलूतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू शर्शी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ते पासत आपल्या साकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सुर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताच्या लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां रीण. तर हो आयकोना फुडें पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोनकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखोले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक ताणें कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दोळ्यां दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबुरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान थावन बोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगसीचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. कितें आयकलां आनी कितें समजलें आमी. नेमा प्रमाणे जरी तो रीण फारीक करिना जाल्यार आमी जाणो कितें जाता पळय तें. आमी जाणें तशेंच घेतलेलें आसा बँकांतले, ते बँकांतले येता आनी तुज्या फाटल्यान लागतात.
तेच भाशेन होय ताच्या चाकराक अशें करूंक लागलो. सगळें विकून रीण फारीक करी पर्यंत म्हण लागलो, सायबा चुचरे कर, जायना म्हजे कडेन, पूण मातसो वेळ दी, कोत्ता हांव तुका. आनी हाका बोगशिलें सगळें रीण, पूण हो पळय कशे भाशेन दुसऱ्याक आपल्या चाकराक थोडेच 100 रुपया दिवंक जातले तेचे भाशेन ताका इतलो मार घालता आनी बोनकणीत घालता. असलें करप ते सगळे चुचुरले. कितें काय म्हण लागलो, हाका कितलें बोगशिलां मरे, हो कित्याक बोगशिना दुसऱ्यांक, कित्याक बोगसूंक ना ताणें. हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलेलें, आमी तर हें बोगसणें जोडून घेवंक ना. म्हणजे कितें, खरेंच म्हाका बोगशिला आनी हांवें तो अणभव घेतला, पूण ह्या फुडें हांव तसो कोचचो ना म्हणून निर्णय घेवंक जाय आमी. तेन्नाच की दुसऱ्यांची गोत आमकां समजोंक लागता. नाजाल्यार आमी वयल्या वयर जियेता. आमी खूब फावटी म्हणटा बोगशिलां पण तें विसरोना. कित्याक विसरोना, कित्याक तें त्या पावंड्याचेर आसा, आपल्यापणाच्या पावंड्याचेर आसा, तिचूर आमकां विसरूंक जायना. पूण आमी समजोन घेना, थिंचोर समजोन घेत जाल्यार सगळें विसरतलें. एक पाटी अशें घडलें की थिंचोर कावन्सिलींग चलतालें आनी कावन्सिलींग चलता आसतना मागीर म्हणना हितूं त्या कावन्सिलरान त्या मनशाक विचारलें, कितें म्हणून जालां तुका. ताणें ताका सांगलें कितें जालां पळय तें. पूण तें सांगल्या उपरांत, समजल्या उपरांत ताका ताणें विचारलें, हें कशें म्हणून घडोवंक लागलें, कित्याक लागून घडोवंक लागलें. ह्या प्रश्नाचेर तो विचार कोत्ता कोत्ता ताका समजणी येवंक लागली. आनी समजणी आयल्या उपरांत मागीर ताका समजलें की हें कित्याक लागून घडटा म्हजें सगळें. तेन्ना की ताका बरी समजणी जाली आनी ताणें मागीर ती वाट आपली सोडली. बरें, अशें जाता तें. आतां सांत इनासाच्या जिवितान आमी थोडी नदर मारया. असलें जिवीत मागीर सांत फ्रांसीस शावेरान पोतकोरलें. सांत इनासाक कसलोय तर निर्णय घेवंक जाय आसलेलो. तो कितें कोत्तालो हाणें, तो बसून पयलो सगळें कितें फोर आनी नॉट फोर पळयतालो. एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनूय सायडीन सगळें स्पश्टपणी ताचेर मनन कोत्तालो. तें स्पश्ट दिसलें की ना, तो तें मागीर मागण्यांत दवरतालो. मागण्यांत दवरलें की ना, देव ताका मागीर शांती हाडटालो. शांती हाडली की ना, पुरो जावंक ना, तो मागीर जे कोण हाचेर जाणवर आसात तांचे कडेन सल्लो घेतालो, केहें करूंक जाय पळय तें. आनी तो सल्लो दिल्या उपरांत तो परतून तें मागण्यांत दवरतालो आनी खरीच देवाची येवजण कशी आसा ती मागीर तो पोतकोरतालो. आमी ते भाशेन कोत्ता. कोणेन आमकां कितें म्हणलें, आमी जाणो हें सारकें न्हय म्हणून, फोट्टींगपण कितें तरी आमचेर घराणें केलेलें आसा, कितें जावं तें पयलीं आमी आमचे मदीं कसली भावना उत्पन्न जालेली आसा ताका हाजीर जावंक जाय. कसल्या चिंतनाक लागून हांव फोटकिरो न्हय आनी म्हाका फोटकिरो म्हणला म्हणटच म्हजी भावना इतली वयर सकयल जालेली आसा की म्हाका ताका सांगूंक जाय न्ही, हांवें करूंक ना म्हणून अशें सांगूंक जाय ताका. ताका लागून हांव रागाबोरीत जाता. हें म्हाका तर समजलें जाल्यार मागीर हांव तांचे मदें कितें चलता तें पळोवंक लागतलो. हाका कोणेन कितें म्हणलेलें ताका लागून वो ताचो राग म्हजेर काडटा. म्हणून हें म्हाका जाणो जावंक जाय. म्हाका तर हांव हाजीर आसत जाल्यार हांव ताकाय हाजीर आसतलो. ताचे मदें कितें चलता पळय तें पळोवपाक. कित्याक लागून हो रागर जालो, कित्याक लागून हो म्हजेर घराणें घालता, कित्याक लागून हो असो वागता, तें म्हाका दिसलें की ना, हें समजून घेतलें की ना, मागीर म्हाका ताका बोगसूंक सोंपें जातलें. हे भाशेन आमकां बोगशिनात. आमी पातकां बोगोर कोत्ता ती आमी बोगशिनात. ती पळोवंक जाय आमी कितें म्हणून पातक हा म्हजें तें, कित्याक लागून हांव पोत्तून त्याच पातकान पडटा. हाका लागून
आमी पळोवंक जाय. हिंचोर आमी हे सुरवात केल्ली पळय ती. एकलें चेडूं ताका प्रिजांवांत घातलें. तेन्ना ताची विचारपूस केली, कित्याक लागून तूं येदे व्हडली कंपनीक तूं चोरूंक लागलें, इतलें तुवें चोरलेलें आसा. म्हणटच मागीर तिणें अशें सांगलें, हांव भुरगीं आसतना हांव व्हडलीं आसलेलीं आनी म्हजे दुसरे भाव भयणी आसलेलीं, तीं 4 जाणां आनी हांव 5वें. म्हजी माय सगळ्या जाणांक एकाच वतीन दिताली, 1 पाव सगळ्या जाणांक. पूण हांव कितें म्हणटालीं, हांव व्हडलीं म्हणटच म्हाका सुबेज पाव दिवंक जाय न्हय. म्हणटच हांव कितें करतालीं, माय पळयना तेन्ना तांची इल्लेलो कुडको घेतालीं आनी तांकां सांगतालीं, तूं तें कांयच करनाकाय म्हणून, कांयच उलयनाकाय, उगीर राव. शिडकायतालें तें. आनी हें अशें जालें. इस्कॉलांत पर्यंत तशेंच करतालें तें. ताचे कडेन सगळें नासलेलें, माय कडेन तितले पयशे नासलेले. दुसरीं भुरगीं दुसरें घेवन येतालें, उगीच सोदतालें तें. कित्याक तो ताचो हक आसलेलो. तांचे कडेन आहा, म्हजे कडेन ना, म्हणटच म्हज्यान घेवंक जाता. चोरून घेतालें तें. खूब पाटी तें पळयतालीं, तांकां सांपडो नासलेलें, कित्याक एकदम चतूर आसलेलें. हें कशें लिपोवंक जाय तें जाणो आसलेलें. घरान तशें भायर. वाडटा व्हडलें जालें. एग्जामीन परिक्षेन बरें कॉपींग बा कोत्तालें, पूण एकदम चतूरपणी. व्हडलें जाता कॉलेजीन तेंच कोत्तालें तें. मागीर तें बरें हाल्लें म्हण हितून इस्कॉलांत तें केलें, हे चोरींक बरें हाल्लें म्हणटच बरें जॉब मेवलो ताका. आनी थंयसरूय तशेंच करूंक लागलें. म्हणटच ताणें कितें तांकां सांपडलें, हाका सय जाल्ली. सय हिंचोर स्टार्ट जाली, घरांत स्टार्ट जाल्ली. आनी हें सगळें दिसल्या उपरांत तें खूब रडोंक लागलें. कित्याक हांव धाकटी आसतना हे भाशेन म्हज्या भाव भयणांक हांवें हे भाशेन वागयलीं. तांचें हांव काडटालीं, तांचेर हांव तांकां बरे भशेन लेखो नासलेलीं. आनी ही दूख तिका लागली आनी थंयसर तिणें पातक करीत ती वयर ह्या पावंड्यार पावली. आनी आतां हांगसर तिचें नांव सारकेंच वगडायलें. कोणें? कंपनीन न्हय, तिणेंच आपलें जिवीत वगडायलें. आनी हें तिका दिसती पडलें. आनी दिसली ती पडल्या उपरांत ती एकदम रडली आनी ह्या फुडें करची ना म्हणून तिका सोडली. आनी तिणें बरे भशेन आपलें जिवीत सारूंक ती सुरू करूंक लागली. सुरू केलें, बरें जिवीत जियेली. आनी दुसऱ्यांकूय ती मागीर सांगूंक लागली, हे भशेन तुमी करूंक नाकात. पूण दुसरीं आयकतलीं ना. तीं तेच भशेन करतलीं, पूण तांचे दोळे केन्ना तरी उक्ते जातले तेन्ना तीं ते भशेन करचें ना. हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. हें तर आमचें पातक भोगसूंक जाय जाल्यार आमी हे भाशेन तें खोलायन समजून घेवंक जाय. पूण तें घडोवन येतलें तशें ना, सोंपेपणी येवचें ना. ताका लागून आमी सदांच कुमसाराक वेता तेन्ना बेश्टेंच हांवें इतले पाटी हें म्हणलां, तितले पाटी तें केलां, तितलेंच न्हय, पूण कित्याक पासत केलां तेंय बी सांगूंक जाय. हांव फोटी मारतां. कित्याक लागून? कित्याक तांकां सगळें समजोंक फावना म्हणून. समजत जाल्यार कितें जातलें, आमचें मागीर टावटिव सुबेज जावंक लागतलें. हे भाशेन सांगूंक जाय. हांव चोत्तां. कित्याक लागून चोत्तां? कित्याक म्हाका उणें आसा म्हणून आनी तांचे कडेन सुबेज आसा म्हणून अशें म्हाका दिसता. हांव ताका लागून चोत्तां. मागीर कित्याक लागून हांव हें तें कोत्तां तें कारण सांगूंक जाय न्हय. म्हाका वासना आयली म्हणटच हांव ब्लू फिल्म पळयतां आनी ती पळयली म्हणटच म्हाका आनीक बरें दिसता, पूण हांव तातूंतच पडोन आसा. असलें आमी सांगूंक जाय. बेश्टेंच म्हणूंक फावना हांव ब्लू फिल्म पळयतां. ना, कित्याक लागून पळयतां? हें करीत तर आमचें पातक आमी खरेपणी कबूल करतल्यां, भोगसणें आमकां मेवतलें आनी आमी फुडें वेतल्यां. थंयसरूच घोवन थंयसरूच आसचें ना. हें मनांत धरून आतां आमी देवाचें कृपा मागया. अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजू बरोबर सारच्याक. तो आमचे भितर आसा. हें ताका नाका आमचें सोबें. तो तें आमी सगलें ताचें सोबें दवरया. हांव तुमकां सदांच सांगतां, तुमची चिंतना, तुमची भावना, तुमची चाल जेजूच्या नांवान भायर काडात आनी ती सोंपेपणी भायर सोदतली ताच्या नांवान
आनी तुमकां घोटाय मेवतली ते भाशेन फुडें करिना जावच्या ही करपा मेळच्याक सगळीं आतां अशें वंटयेन दवरया अशें दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात आनी ह्या जाग्यांचेर बरोवन येता जंयसर आमी ताचें जिवीत ताची चाल पोतकरूंक ना पातकी मारूंक दवरलेलो आसा थंयसर जेजूक घेवया आनी तातूंत जेजू आयलो की ना तें सगळें आमचें चिंतप आमची वागणूक आमची उतरां आमच्यो कोरण्यो सगल्यो जेजूच्या ताब्यांत करया सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 भितरल्या भितर म्हणीत रावया सुस्कार काबार जायसर पिळोवन तें सगळें भायर सरोनी आनी भायर सरलें की ना ताचें जिवीत आमचें सगळें बरोवन येतलें आनी ताच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक घडोवन येतले हांव आनी हे भाशेन नितळकायेन देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियोंक लागतले हांव आतां आमी ह्या पवित्रपणान जियेता हांव आमकां सगळ्या जाणांक ही कृपा मेवली आनी हे कृपेन आमी जियोया पूण दुसऱ्याय पासून आमी मागया जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा जी ह्या मिसान आपले इंतेसांव ओपून दितात जी कोण हॉस्पिटलांत दुयेंस आसात जांकां कोरोना व्हायरस जालेले आसा ओ दुसऱ्यांक दुसरें दुयेंसां जालेलीं आसा कांक्रू जालेलो आसा डायबिटीज जालेली प्रेशराचें आसा ह्या सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया आनी आतां आमी मागया तांचे पासून सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सर देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराक खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाजन ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुटशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आतां खूब वॅक्सिनां आनी चड करून भारतांत 2 आयिल्लीं आसा तांचो बरो परिणाम जावच्याक देवा आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन गीत घेवया पेज 37 C22 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा मोगाळ देवा हे सोडवणेचे बोलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कोर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय
उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. तांचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दमावून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळे मुखार दवरून आमी काळजान उदास जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक खोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर रखता, तुझे पूर्ण जीवन पण आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो रेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें भरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दवरतान सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा
सूर वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशनांक. आमेन. देव आमकां समजून घेता, पूण आमकां सगळो तो चान्स दिता. आमी आमकांच समजून आदल्यो वायट वाटो ज्यो खोटेपणाच्यो आसात, ज्यो स्वताच्यो न्हय त्यो जाणो जावंक आनी त्यो सोडून दिवंक तो आमकां चान्स दिता. ह्या वेळार आमी तेची कृपा मागया. ताळणेत पडोना जावच्याक, पूण सगळें बरेंपण करच्याक, आनी जशें आमी ताणें आमकां बक्षिलां तेच भाशेन आमी एकामेकाक बक्षिंच्याक सगल्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया. सगळीं आमची इंतेसां आनी बरोबर जेजू सोबे म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक पडलें, आनी आतां आमकां हांगसर राज्यर आसलेल्यांक आनी घरा राज्यर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कोडसूरक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D29. Mojana
थोडे जांपया आनी जेजू आमचे भितर आसा, कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या मनांत आनी आत्म्यांतूय आतां आसा. ताका चिटकून रावया. पूण चिटकून रावच्याक जावचें ना. आमची पातकां तर आमी तशींच दवरलेलीं आसा, तांकां वेंग मारलेलीं आसा जाल्यार हें सगळें पातक जें आमकां ताचें सुरशिलें दोशी कोत्ता तें सगळें ताचे वतीन करया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसो गत बसा. पयले सुवातेर सायबान सांगलां तें मातशें पाळात. सगल्यांनी कुंभसाराक वचोन तुमची पातकां आसा पळय तीं कबूल करात. फकत म्हणू नाकात हांवें फटी मारल्या, चोरी केल्या, कित्याक लागून केल्या तें सांगात. तें सांगशात जाल्यार तें भितरलें उस्तवतलें आनी भायर सरतलें आनी ह्या फुडें आमकां तें बोगसणें मेळटा पळय ते भशेन आमी दुसऱ्यांकूय समजून बोगशितल्या. तर कुंभसाराक वचात आनी वांटो घेतात. तुमी खूब जाणांनी निर्णय घेतलेलो आसा हाका खुरपेच्या नोयनाक येवंक. हे पळय आमच्यो भयणी आनी भाव बसीन थान आयिल्लीं आसात, बोमाय सान आयिल्लीं आसात. तांकांय आसा ही भक्ती करच्याक. तांकांय हें सगळें बरें पडूं. सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर स्तेशा आनी ताचे बरोबर तीं गायन करतात, हांगसर वाचप करतात, मांडावळ हांगसर आल्ताराची करतात, बाकीची सगळी मदत करतात. आमचे वॉलंटियर्स आमकां मदत करतात सगळी शिस्तीन सगळें करच्याक. सगळ्या जाणांक सारकें सांग बी तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणा. पूण तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी खरेपणी आमचें जिवीत आदले भाशेन न्हय, जेजूच्या नेमा प्रमाणें ताचे येवजणे प्रमाणें आमी तें सारच्याक आमी प्रयत्न करता. तुमकां सगळ्या जाणांक आनी टीव्हीचेर, वॉट्सॅपाचेर, हाचेर युट्यूबाचेर जी पळयतात तरेतरेच्या गांवांनी बोटीर पर्यंत आसलेलीं तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आतां 8 जातलें आनी मागीर 4:30 आमचे भाशेन. फाल्यां ते निमाणे दिसा पर्यंत सकाळचीं 6 इंग्लीश भाशेन मीस, त्या उपरांत 7, 8 आनी 4:30 ह्या आमचे भाशेन. निमाणे दिसा तेच भाशेन सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं जातलीं 7, 8, 6, 7, 8 आनी 4:30 सोंचे मीस इंग्लीश भाशेन. ते दिसा लोक पळय कितलो हांगसर हाजीर जाता. व्हडले मीस धरीत तर 9:30 भरपूर चिकार लोक हांगसर जातलो आनी ते MHA गायडन्सान आमचें सगळें जावचें ना. मागीर पुरसांकूय खूब लोक आसतलो. लोक मागीर भशेन टीव्हीचेर हाचेर घालतलीं तें आमी करूंक दिवचें न्ही. ताका लागून ह्या वर्सा आमी तें व्हडलें मीस दवरूंक ना म्हूण पेजूय आसची ना. पूण हे भशेन म्हणना तो आमी भक्तीन वांटो घेवया सगळ्या मिसांनी. आमी तुमचे पासत सदांच मागता. कोवीड जाल्ल्याक आमी केन्ना तुमकां सोडूंक ना, ताच्या आदीं मागतले हांव. पूण तेन्ना सावन आमी एक विशेश पणी मागूंक लागल्या. तर आतांय आमी 5 पवित्र बुजोवन दवरतात आनी तुमचे पासत सगळ्यां पासत मागता. आनी आमचें जिवीत कशे भशेन देवाक भेटोवन आमी जिवंक जाय तें आमी देवा सुरशीं हाडटा.
तर थोडी जाणां हांगसर भाग घेतात, बाकीचे म्हूण येतात. तुमी आमच्या यूट्यूबाचेर हें करात, सबस्क्रायब करात, जाल्यार तुमकां आनिकूय खूब वस्तू पळोवंक मेवतली. मिसांच न्हय पूण खुर्साची वाट. आयज मंगळार म्हणटोच मीस 8चे मीस जातकूच इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आसतली आनी शुक्रारा दीस इंग्लीश आमचे भाशेन कोंकणींत 8चे मीस जाले म्हणटच खुर्साची वाट आसा. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यान हांगसर दिवंक जाता. आमी ती म्हणना हितून वाचता, पूण ती मिसां म्हणना हितून दुसरे शींग म्हणना हितून ती भेटयतले. हांगसर आमी वाचना कित्याक लागून त्या दिसा तुमचो म्हत्वाचो दीस. तें वाचलें म्हणटच तें इंतेसांव दत्ताना आमी, पूण तें थिंचोर मागीर मीस म्हणलें जाता. कित्याक आमच्यान पयशे करूंक जायना आनीक मिसां घेवन ते भशेन एकूच मीस घेवंक जाता. आमच्यान एकाच मिसाचो वालोर घेवंक जाता. ताका लागून एक मीस म्हणटा आमी, पूण बाकीचीं आमी तुमची मिसां म्हणना तुमचें इंतेसांव घेता, मागता तुमचे पासून. तो तुमच्यान थिंचोच दिवंक जाता भायर. सोत्रायेर फादर वास्को द रेगो हांगसर जे रेक्टर आसलेले 16 वर्सां तांचे पासत म्हयन्याचे मीस दवरलेले आसा 8 तर बिशपूय येतले. तुमकां जाय जाल्यार त्या मिसान मांटो घेवंक जाता. ताणें खूब हांगसर हे इगोर्जे बजलिके पासत केलेले आसा, भायर आनी भितरूय. हे ग्रंथ सगळे ताणें भाशांतर केलेले आसा. हो लेक्शनरी, मिसल आनी हे पवित्र पुस्तक गायनाचे जाल्यार 350 वर्सां मिसां ताणें केलेली आसा. वर्सां ती सगळीं ताणें केलेली आसा. पूण तांचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी ताच्या आत्म्या पासत मागता. ह्या वर्सा 399 वर्सां बोत्तात. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर आनी भाग्यवंत इनासाक, तेरेजा अविलाची, फिलीप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदाक सांत जाल्यार 12 मार्चाचे 1622 वर्सां. तर फुडल्या वर्सा 400 वर्सां बोत्तलीं. पूण ती आख्खें वर्स आमी ताचे पासत वापरतले. सगळें सायबाचें म्हणून तो आमी तुमकां सांगतले आनी ताची बरी म्हायती तुमकां दितले. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. ताका हांगसरूच दवरला म्हणून आमचे बरोबर उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 240 U20. Sambalun Solaka Kapan Tuja Besa